आयज म्हाका खूब खूश भोगता की आमी हो आमचो टिटू हेनरीचो पुतलो घातला म्हणून. आनी ही एक आमची निशाणी, ट्युरिजम निशाणी ह्या पुतल्या वयर. सगलो लोक येवन विचारतलो हो आनी कोण मनीस काय म्हणटलो, मदेंच आहा तो. सो ताका कळोंक जाय बाबा हो मनीस हे बिझनेस एक धाकटुलो बंगलो हांगा आसलो ते व्हडलें एम्पायर करून दवरला म्हणून ताणें, आनी तेच्या भुरग्यांनी आतां. सो आतां सांगता ते प्रमाणे आमकां टिटोस डेविडान आनी रिकीन केन्नाच पंचायतीक ना म्हणूंक ना, डिव्हलपमेंटाच्या बाबतीन ओर कित्याचें. पूण आनीक सांगूंक सोदता, जेन्ना आमी आनीक उलो मारलो ताका की आमकां एक ट्रक दी म्हणून, गार्बेज ट्रक. वडे क्वेश्चन पयलो आमचे उलो आयकोपाक आसले डेवीड आनी रिकी, केन्नाच ना म्हणूंक ना. आनी हांव आनी खूब आसा वस्तू ज्यो रिकीन आनी डेविडान केल्या, पूण आपणाचें नांव नाका म्हणटा ते. आमी म्हणटा फॉर्सान घालता आमी केन्नाय ना म्हणटा. हे आमकां म्हणटा जे आमी कितें हांगासर एकठांय करता ते म्हणटा लोकांक वचोंक जाय. सिनियर सिटीजनांक खूब हेल्प करता तुमी, चडांत चड देव बरें करूं तुमकां ह्या बसत, आनी अशेंच तुमचें आसुनी. पूण सांगूंक सोदता ते हिसपान की जेन्ना हांवें पंचायत प्रपोजल घातलो हो आमचो पुतलो घालपाचो, सगळे पंचायत मेंबरांनी म्हाका तेंको दिलो आनी म्हणूंक लागले बाबा आमी घालया, कोणाक कितें म्हणटा तें म्हणोनी. कित्याक हांगासर टिटू हेनरी आहलो म्हणून म्हाका उगडास येता. हांगा थंय धाकटो बल्कां आहले आनी एक वॉलतेर आहले, तो वॉलतेराचेर हालतालो तो सारको. आनी तेन्ना धाकटुलेंच रेस्टॉरंट, लायक आदी आमचे सोजा लोबो आसले तशी. आनी आमची ही आदली रेस्टॉरंटां हॉटेलां आहा ती आमी परंपरा आमी दवरूंक जाय. आमच्या गोंयकार भुरग्यांक आमी वयर काडूंक जाय.